पणजुना कांयसुवा दर्यादेगेर राखणे वंडीचें काम चलिल्लें हे थळाव्यांच्या नदरेक आयल्या उपरांत बरोच बोवाळ जालो। उपरांत हे काम थांबोवपाचो आदेश पंचायतीन दिला, पूण ह्या प्रकरणाक आतां राजकीय वळण आयिल्ल्यान हो विशय बरोच तापट जाला। कांय समाज वावुरपी खंय खरेंच काम अडोवपाक जाय थंय वचनात फक्त पयशांची सेटिंग करतात असो सणसणीत आरोप आमदार मायकल लोबोन केला। जाल्यार थळाव्यांनी आमदाराच्या ह्या वक्तव्याचेर खर निशेध उक्तायला। जेन्ना आमचो आमदार स्थानिक आमदार दिलाला लोबो तेजो हजबंड मायकल लोबो जो आमचो नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार आहा तेणी काल एक स्टेटमेंट केलो की हे बांदता ते कोणाच्या बापायचे न्हू जावं वॉटेवर कोण मोल बांदिना तुमच्या बापान पयशे दिला अशें कितें स्टेटमेंट केलो। तेन्ना कळोन येयलो की हो डॅनियल लोबो तेजो चेडो म्हणून कळोन येयलो आनी थंय हो विशय राजकीय जालो। हो राजकीय विशय करपाचो आमकां काय नासलो, आमकां फक्त गोंयकाराचे अंजुनकाराचे हीच सांबाळपाचें आसलें कित्याक शेजाऱ्याचे परत एक संकट आमचेर येवपाक नासलो म्हणून आमी हो विशय घेतलेलो। बट हो विशय घेवन आमी फक्त हांगा स्टॉप करपाक गेल्ले, आमी कोण तरी लोकल करता जावं आमदार करता जावं दिल्लीकार करता ह्या हितून येवंक नासले। सो सिंपल ही गजाल आसली, बट राजकीय केलें पॉलिटिसायझेशन केलें ह्या आमदारान। सो आमी हेजेर निशेध करतात। हो प्रोजेक्ट चालू आसा म्हणजे वॉल बांदपाचें। आतां म्हाका विचारपाचें आसा हो जो प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा हितून WRD म्हाका दिसता मोर देन 50 lakhs कितें तरी 78 lakhsचो प्रोजेक्ट हो गव्हर्मेंट कित्याक स्पेंड करता। आयज हांगासर जे आपलो गांव सांबाळपाचो आनी दुसऱ्यांचे गांव कबार करपाचे आयज हे एग्जाम्पल तुमी सेट करतात। तुम्ही इलिगल करता आणि इलिगल लिपोवपाक लागून दुसऱ्या पक्षान उडकी मारून वयता म्हणून सांगता हे चुकीचे आसा। तुम्ही हे बांदपाचेच पयलीं बंद करा। दर्याच्या कुशीक कितलीशीच मिटर सोडून मागीर बांदप हे कित्याक बांदले। प्रत्येक विशयाक जर तुम्ही खोटे उलयता प्रत्येक विशयाक आमी उठून येवपाचे तुमकां राखणदार म्हणून केल्या मरे। तो म्हणटा न्हू बापायन हो बापायन न्हू हो कोणाचो बीच बापायचो न्हू हो आमी राखला तर आमी राखतले फुडें येयल्ले फावटी आमी भायर सरतले जितले बिचार हे कितें कन्स्ट्रक्शन येत न्हू आमी येयल्ले फावटी हिंगा भायर सरतले। हो कोणाचो बापायचो बीच न्हू काडून तो गांव विकतलो। सो हे खंय तरी बंद करपाक लागून आयज आमी हांगा मुद्दाम येयल्ले हेचेर कंप्लेंट फायल करपाक जाय, फुडें वचपाक जाय ते आमी वयतले लोकल्स आसतले, लोकलांच्या वांगडाच आमी आसतले आनी लोकलांकूच आमी सांगतले की तुमी फुडें वचा आमी तुमच्या वांगडा आसतले। अंजुना वागातोर there are very few good activists and there are some people who are trying to show themselves that they are activists. जेन्ना खऱ्यांनीच काम बंद खंय वचून करपाक जाय थिंगा ते वचना, थोडे जाण वयता आनी सेटिंग करता पयशांचे सेटिंग। जे प्रॉपर्टी भायले लोक जेन्ना म्हणटा म्हणजे आमचे गोंयकार लोक जेन्ना म्हणटा की आमी लोकलाक प्रॉपर्टी विकतले आनी जो तर लोकल घेता हांव आसूं लोकल आनी कोण आसूं लोकल आनी कोण आसूं लोकल आनी प्रोटेक्शन वॉल बांदता जाल्यार हेंचे पोटान कित्याक दुखता, कोणाच्या पोटान दुखता म्हाका ते पयलो प्रश्न आहा हो। इफ वी हॅव टेकन परमिशन फ्रॉम वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट जर आनी कोणाक जर बांदलेली जाय जाल्यार तेणी येवचें, आमी हिल कटिंग करिना। देर इज नो हिल कटिंग गोईंग ऑन, वी आर रिटेनिंग आवर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीची सगळी माती व्हांवन गेल्या ती आमची फॅमिलीची प्रॉपर्टी। आमी जो तर कोण तरी विकता आनी तो म्हणटा आपूण गोंयकाराकूच विकतलो जाल्यार एक गर्वाची गजाल न्हू। तेणी खुशी जावपाक जाय। हे जे कोणाचे पोटान दुखता एक 4-5 जाण कोण 10-15 जाण येयल्ले तेंचे पोटान जे दुखता हे सगळे जाण गोवा हे मेन गोवा काबार करपी लोक हेच आनी कोणाचेर घालता की पॉलिटिशियन दिल्लीकाराक हेल्प करता म्हणटा। सी दे आर आवर लोकल बॉयज एंड लेडीज whoever came, one lady came and some men came, they are local people, they are being misguided by 4-5 people, 4 ते 5 लोक तांकां मिसगायड करतात की कितें तरी व्हडलो खंय कडेन आतां कितें स्टेटमेंट आयकला आनी कितें व्हडलीशी अशी मॉल येता खंय थिंगा। कसले बाबा मॉल येता? तुज्या बापायन आमकां मॉलाक घालपाक पयशे दिल्यार आमची रिटेनिंग वॉल येता थिंगा। सो आमचे ते बिजनसाचे पयशे एक आमी कितें कोणाक चोरून नागोवन ते पयशे हाडूंक ना। ताका सांगूंक सोदता हांव कोण तो उलयता चड पळय तो बाबा आमी गोंयकार आनी तुका जर तर ती दादागिरीची भाशा करपाक जाय जाल्यार तूं म्हाका सांग हांव जाय थिंगा येता म्हणून तुका ताका त्या मनशाक कोण तो हांव ताका तेजें नांवूय येवना पूण तो दादागिरीची भाशा उलयता सोशल मिडियाचेर हांवें आयकला तेजी भाशा।